आयज आमी सगळे हांगा हाजीर जाल्ले आसा कित्याक जे पहलगाम जाल्लें आसा इनसंट लोकांक टेररिस्टांनी मारलेले आसा दुखीची गोष्ट हें पयले फावट जावं ना इट्स इजी फॉर अस टू ब्लेम द गव्हर्मेंट बट आमचे काँग्रेस पार्टीन आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी आनी तसोच लिडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा आमचो प्रेसिडेंट जो आसा श्री मल्लिकार्जुन खरगे ताणें फूल सपोर्ट दिला सरकाराक इन दीस आवर ऑफ क्रायसीस आमी तुमच्या बरोबर आसा टेक ऑल मेजर्स पॉसिबल टू प्रोटेक्ट द इंटिग्रिटी ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री टू प्रोटेक्ट द पीपल वो टायम न्ही आमकां फॉल्ट काडपाक गेल्यार खुबशे आसा a lot of shortcomings but we also want to thank the armed forces ज्या परिस्थितीन ते थंय फंक्शन करता very difficult times there for the armed forces हांव आशिल्लो हांव जाणा कशें in what trying times they operate and with less number. So today our hearts goes to the families who have lost their loved ones आणि त्या खातीर आयज इन सॉलिडेरिटी आमी ही कॅन्डल लायट मार्च काडलेली आसा. वी होप वी प्रे दॅट सच थिंग्स डोंट हॅपन अगेन. District Congress Committee, we condemn what has happened in Pahalgam in Kashmir. जे आमचे साऊथ गोवाचे एमपीनूय सांगला तशेंच आमचो CWC मेंबर गिरीश चोडणकरानूय सांगला न्ही what has happened today. People, innocent people have lost their life in Pahalgam in Kashmir, their loved ones, and today we are here to give condolence to the loved ones who have passed away today, and hope the government, I hope it doesn't happen again. हे आमचे गोंयचे लोक जायते ट्युरिस्ट हांगा कॅश्मिराक वयता तशेंच इंडियेचे सगळे सो आय होप द सेक्युरिटी इज देयर इन प्लेस सो नेक्स्ट टायम दीस इन्सिडंट्स दीस टेररिजम शूड नॉट हॅपन अगेन आनी आमची सेक्युरिटी हांव मागता सगळे आमच्या प्रधानमंत्रीकूय बी की ही आमचे हे जी घटना जाल्या ती आनी परती जावची न्हू. डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस कमिटी वी कंडेम वॉट हॅज हॅपन इन पहलगाम इन कॅश्मीर. जे आमचे साऊथ गोवाचे एमपीनूय सांगला तशेंच आमचो CWC मेंबर गिरीश चोडणकरानूय सांगला न्ही what has happened today. People, innocent people have lost their life in Pahalgam in Kashmir, their loved ones, and today we are here to give condolence to the loved ones who have passed away today, and hope the government, I hope it doesn't happen again. हे आमचे गोंयचे लोक जायते ट्युरिस्ट हांगा कॅश्मिराक वयता तशेंच इंडियेचे सगळे सो आय होप द सेक्युरिटी इज देयर इन प्लेस सो नेक्स्ट टायम दीस इन्सिडंट्स दीस टेररिजम शूड नॉट हॅपन अगेन आनी आमची सेक्युरिटी हांव मागता सगळे आमच्या प्रधानमंत्रीकूय बी की ही आमचे हे जी घटना जाल्या ती आनी परती जावची न्हू. नॅशनल काँग्रेस ज्या दिसा ही दुखद घटना घडली त्याच दिसा आमच्या सगळ्या लिडरशिपींनी जसे कॅप्टनान सांगला त्या घटनेचा निषेध केलो. आनीक देश भारत आणि इंडिया सगळ्यांक कशें आमी एक रावप ज्या टायमार हे टेररिस्ट आमकां डिवायड करपाक पळयतात इनोसंट लोकांक मारतात त्या टायमार देश एक जावन सरकारा बरोबर खंबीरपणेन उबो रावल्लो आसा. खंय कोणाची चूक जाली कशी जाली ते सगळें मागीर पळोवपाक जाता पूण ह्या टायमार एक जावन आमी जगाक दाखोवन दिवपाक जाय की आमचो देश कसोच तुटपाना. तुमी कितलेय प्रयत्न करात एक स्ट्रॉंग मॅसेज टेररिस्ट आनी जे इंडिया डिवायड करपाक सोदता तांकां आयज गेल्लो आसा. आमी सरकार म्हणून सगळ्या आमच्या लिडरांनी तांकां पूर्णपणे तेंको दिल्लो आसा आनी आयज
आमच्या पक्षान एक उलो दिलो की आमच्या सगळ्या डिस्ट्रिक्टांक देशभर आयज कॅन्डल लायट मार्च करून हांकां सगळ्यांक श्रद्धांजली दिवची जे इनोसंट लोक ते मारले गेले गन पॉयंटाचेर कितलेशेच इनोसंट लोक मेले गेले आनी त्या खातीर आयज आमच्या सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस कमिटीन एक उलो दिवन आयज ही कॅन्डल लायट मार्च ह्या इतिहासाक मैदानाचेर केल्ले आसा. आमी ह्या टायमार जितले थंय मेले गेले त्यांच्या फॅमिलीक त्यांच्या परिवाराक ह्या वेळार आमी कंडोलन्सीस दितात आनीक जे कोण मेल्याक त्यांच्या आत्म्याक शांती मेळची ही मागणी करतात.